तुये पंचायतीन MRF शेड उबारल्या। वाठारांत कोयराची रास जावची न्हू म्हण हो प्रकल्प उबो केला। लोकांनी नितळसाण दवरपाक मजत करची, आमदार जीत आरोलकरान सांगला। पळयात पुराय बातमी। प्लास्टिक वेस्ट जे असतात त्याची बेल करतात प्लास्टिक ओके। सो हे ओपनिंग जर केले न्ही, हे ओपन केलें फूल जाल्यार हेतून हो हायड्रोलिक सिलिंडर आसा ओके। जेन्ना ऑपरेट करतना हायड्रोलिक सिलिंडर आसा येता ओके। आनी प्लास्टीक आसा न्ही ते बेल जायत रावतले, कॉम्प्रेस जायत रावतले प्लास्टीक ओके। एकदा घातले न्हू कॉम्प्रेस करपाचें, परत सिलिंडर वयर घेवपाचें ओके, अशें कंटिन्यूअस करपाचें। सो हितून अरावंड 300 kg मेरेन कॉम्प्रेस जाता। मागीर ते वार्म अप करपाचें, त्या सायडीक बॅक सिलिंडर दिला तो भायर ओके। ते जालें की हे डोर आसा न्ही ओपन करपाचें आनी दुसरी लिवर आसा तो ऑपरेट करून हो ऑटोमॅटीक भायर येता ओके। ते वेस्ट आसा न्ही प्लास्टीक वेस्ट ओके, हेचे बंडल जावन भायर येतले। हेची कॅपॅसिटी जी आसा ती 500 kg पर डे आसा ओके। म्हणजे 500 kg उश्टे आसा ते आमी डेली एका घालूं शकता ओके। त्याचो एक सायकल टायम आसता, एक अवर जेन्ना मशीन तुमचें रन जातली न्ही तेन्ना हो ड्रम जो आसा ओके, 5 minutes to 10 minutes ड्रमाचे फ्लो एका मिनटाक एक रोटेशन जातलें। रोड ब्रुसींग मशीन आसा ओके। म्हटल्यार भाजी आसता, उश्टे बीन आसता हॉटेलांतले बीन कलेक्ट केल्ले ओके, ते वेट वेस्ट आसता न्हू ते मशिनान प्रोसेस जाता ओके। समज कॅबेज आसा, भाजयो बीन आसा, ते कश्यो व्हडल्यो आसा सायजीन ओके। सो डायरेक्ट मशिनान घालूं शकना, तेच्या खातीर हे श्रेडिंग मशिनान घालपाचें। श्रेडिंग मशिनान घातले श्रेड जावन ते बारीक जातले, कुडके कुडके तेजे कुडके जावन मशीन सकयल कलेक्ट जातले, सकयल ताका बॉटम आसा ते ट्रेन कलेक्ट करपाचें आनी त्या मशिनान घालपाचें। दिस इज कॉल्ड एज श्रेडर। हे सेग्रिगेशन टेबल आता उस्तीक मॅन्युफॅक्चरिंग खाता घरांतल्यान हाडटा, हॉटेलांतल्यान हाडटा, मेटल पार्टिकल्स आसता, प्लास्टिक्स आसता ओके, ते सेग्रिगेट करपाचें। ह्या मशिनान प्लास्टीक आमचो आसा तेचे खात जायना, मेटलाचे खात जायना। सो ओन्ली उश्टे आसता न्हू ते फक्त सेग्रिगेट करून सायडीक दवरपाचे, मेटल पीस आसता, प्लास्टीक बीन आसता ते सेग्रिगेट करून सेपरेट दवरपाचे। आमी तुया गांवांत आहात आनी हांगासर आमी MRF शेड जी आहा ती आमी आयज इनॉग्रेट केले। खरेंच अभिमानाची गोष्ट की आख्ख्या पेडणे तालुक्यान तुये गांव सक्सेसफुली हो सेंट्रल गव्हर्मेंटाची स्कीम जी आहा ती तेचो लाभ तेंच्यांनी सगळ्यान पयलीं घेतला। तेका लागून तेंचे कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा एंटायर टिमीचे, एंटायर पंचायत बॉडी, तशेंच पंचायत स्टाफ सेक्रेटरीचे, स्पेशली सरपंचाचे। आनी आयज बरें दिसता की तेंचे बर्थडे दिसा आयज MRF शेडाचे इनॉग्रेशन करतात आमी। कित्याक एंटायर हे स्कीम चालू जाली पूण अजून पर्यंत सक्सेसफुली कंप्लीट करूंक पावोंक ना आनी ते तुये पंचायतीन सक्सेसफुली कंप्लीट केले आनी आयज इनॉग्रेट केले। ही स्कीम जी आहा ती सेंट्रल गव्हर्मेंटीची आहा, स्वच्छ भारत अभियाना तर्फे आमच्या ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान ही स्कीम लॉन्च केल्ली। कित्याक प्रत्येक गांव जे आहा ते निवळ रावपा खातीर आनी ते प्रमाणे सगळ्या पंचायतींनी गांवांनी MRF स्कीम ही इम्प्लिमेंट करपाक लायलेली। सो पूण बाकीचे म्हाका दिसता व्हडले विलेजीस जे आहात मोरजी, मांद्रे, हरमल हे एक्चुली खूब म्हणजे तेजे वेस्ट मॅनेजमेंट सारकें ना आनी थंय गरज आहा। तेका लागून म्हाका दिसता थंय पयलीं जावंक जाय। पूण म्हाका दिसता तुये पंचायतीचे हार्डवर्क पळयत जाल्यार तेंच्यांनी सक्सेसफुली आयज हे इनॉग्रेट केल्या। पंचायत कलेक्शन करता ते कलेक्शन आमी सद्या सालिगांव वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांटान दिताली। सो आतां आमची स्वताची MRF शेड आहा, सो आमचे हांगा सेग्रिगेशन जातले आनी सगळे वेस्ट आमी हँडल करतली पंचायत। सो अजून मॅन पावराक लागून आमी थोडे दिसांनी ही MRF शेड सुरू करतली। गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार, गौतमी गांवकार आनी शिवानी सांगेलकार।